नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तोराचो रोस। हे हांवें एक तोर घेतलां। हे तोर तासून हाजे आमकां कुडके करून घेवपाक जाय। अशें हांवें तोराचे कुडके करून घेतल्या। तोराक थोडेशें मीठ लावया। तोराक मीठ लावन तोर सायडीन दवरया। रोसाची मिरसांग वांटून घेवया। ताज्या खातीर हांवें अर्ध्या नाल्लाची सोय घेतल्या। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। हातून उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। रोसाक आतां आमी फोडणी दिवया। ताज्या खातीर हांवें गॅसार आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांवें 2 चमचे तेल घातलां। तेल तापलें तशें तातूंत हांव हिंग घालतां। हिंग मातसो बरो फुलपाक दिवपाक जाय। अर्धो चमचो घालता सासवां, अर्धो चमचो घालता उड्डाची दाळ, पाव चमचो घालता मेथी, करबेलाची पानां घालता। तातूंत घालुया ग्राइंड केल्या ती मिरसांग, उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया आणि हाका खतखतो येवपाक दिवया। रोसाक खतखतो येवपाक लागला। तातूंत हांव तोरां घालता। धवळून घेवया। हे तोर चड आंबट न्ही, ताका लागून हांवें एक तोर घातला। तुम्ही तोर वापरता ते आंबट आसत जाल्यार मातशें कमी घातल्यार जाता। 2 चमचे किसलेलें गोड घालता। चवी पुरते मीठ घालुया। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। मिडियम गॅसाचेर तोरां शिजपर्यंत रोस आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। रोसांतली तोरां बरी शिजली। गॅस हांव बंद करता। तोराचो रोस सादो सोंपो करपाक खूब वेळ लागना, रोकडो जाता, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।